सुरवातेक सगळीं उबी रावया आनी गायन गावुया. A30 सर्वेस्पराची सेवा कोरात, पेज 15. A30, पेज 15. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. म्हज्या भयणी भावानो, हे पवित्र गूट फावो ते परी समारंभूंक ह्या वेळार आमची पातकां ओडकून घेवया. आनीक देवाचे काकलुतीक उलो मारून सांगातान म्हणुया. सोर पदवेदार देवाक आनीक तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मोरान चिंतून तडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदां सांकवार मारे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवालागी विनोद करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. आज आखी पवित्र सभा भाग्यवंत दुमिंग यादनीक हाचें समरण करता. ह्या हेच्या मिसाचें इतिहास हांव भेटयता. आल्वारो रेमेजियो पिंटो हाचे पासत सासणीक थारोन मागूंक. तेच परी व्हडलें बाटवान ह्या समुदायाच्या कुटुंबा पासत आमी मागता. जेफेरिनो कार्दोजो, मिगेल फेर्नांडीस, सेल्विन फेर्नांडीस, आग्नेलो फेर्नांडीस, आतोन झेवियर फेर्नांडीस, ट्रेवर फेर्नांडीस, मायकल फेर्नांडीस, विन्संट फेर्नांडीस, आग्नेलो सिक्वेरा आनी पावलो सिक्वेरा. सातान आपल्याक बरी भलायकीक मागूंक लायता. ह्याच्या दिसा जायतीं जाणां आपलो वाडदीस समोरपतात, लग्नाचें वार्शीक वरस वो हेर समारंभ करतात. तांचो उगडास करून तांचेय पासत मागुया. जायतीं जाणां पिडेंत कश्टवतात, जावं घरा लागीं जावं हॉस्पिटलांनी चॅकअपाक वो टेस्टाक वेचीं आसात, ऑपरेशनाक वेचीं आसात. तांचो उगडास करून तांचेय पासत मागुया. ह्या वर्साक देवान आमकां आपले काकलुतीन फावो तितलो पावस दिल्यार पुरो म्हूण मागुया. आनी आतां ओग्यापणान तुमची कासकी तेसावां तुमच्यो गरजो देवाक सांगात. सर्वेस्परा भाग्यवंत दुमिंग आपल्या पुण्या आनी शिकवणेन तुजे पवित्र सभेक आदार दिवं आनी जो तुज्या स्वताचो वर्तो प्रसंगदार जावंक आसलो
तो आमच्या पासत विनोदी करूं म्हूण मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे आनीक पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनीक राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. हाबाकूक प्रवद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सोरेस्परा म्हज्या देवा, अरुंबाक थावन आसा तो आनी कोदींच मोरना तो पवित्र देव न्हय तूं. सोरेस्परा, तुवें हे पुजेक केलें नितीचें हात्यार आनी कास लावच्याक कळप कशें तिका थीर करून दवरल्याय. तुज्या निर्मळ दोळ्यांनी खोटेपण पळोवंक जायना आनी तशेंच जुल्माचेर तुज्या नदर घालूंक नजो. मनीस जोर खोटे जाल्यात कित्याक म्हूण तूं पळयत रावताय. आपणा परस अदीक प्रमाणीक आसा ताका खोटो मनीस गिळटा तेन्ना तूं कित्याक ओगो रावताय. दोरयांतली मासळी जाळे पोरी आनी दोनी नाशिल्ल्या जिवाण्या पोरी तूं मनशांक बागयताय. हो लोक सगल्यांक आपले गोरेक फारयता, तांकां आपल्या जाळान ओडून हाडटा, आपल्या पागेरांत एकठांय कोत्ता आनी असो आपूण जिखलो म्हूण मुरगोडटा. ह्या खातीर आपले झाडाक योद्न भेटयता आनी आपल्या बागेराक धूंप घालता, कित्याक तांकां लागून तो सुस्त जियेता आनी पोटभर जेवता खाता. काकलुती विणे राष्ट्रांचो जीव काडूंक तो आपलीं झाडां थांबयनासतना रितीं करीत रावतलो. पारयार हांव उबो रावतलो आनी कोट्टार पारो करतलो. तो म्हाका कितें सांगता आनी म्हज्या घराण्यांक कसलो जबाब दिता तें पळयतलो. तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका असो जबाब दिलो, तुजें दर्शन बरोवन दवर आनी कोणेंय तें सोडसोडीत वाचूंक पाट्यांचेर बरोवन दवर. हें दर्शन आपल्या नेमलोल्या काळाक तें शाती पावतलेंच, तें फटोवचें ना. काळाव करून येत जाल्यार तरी ताची वाट पळयत राव, तें चुकयनासतना येतलेंच. जाचो आत्मो प्रमाणीक न्हय ताका तें चुकतलें, पूण प्रमाणीक मनीस आपल्या विस्वाशीपणान जियेतलो. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब जातलो, तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं कोदींच सांडिनाय. आनीकदां म्हणुया, तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं कोदींच सांडिनाय. पळयात, सर्वेस्पूर सासनाक शिंवासनार बसला म्हूण सुबेक ताणें आपली सदर मांडल्या. न्यायनितीन तो कोत्तलो संवसाराची जोडटी, प्रमाणीकपणान कोत्तलो राष्ट्रांची मनसुबी. जबाब, तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं कोदींच सांडिनाय. जुलूम भोगतल्यांक सर्वेस्पूर किल्लो जावं आकांताच्या वेळार ताचें कोट जावं. जी कोण तुजें नांव वळखतात ती सदांच तुजेर विस्वास दवरतलीं. तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं कोदींच सांडिनाय. जबाब, तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं कोदींच सांडिनाय. सर्वेस्परान सियोनान तिकान केलां, ताका गितां स्तोत्रां गायात. ताची विचित्र कर्तुत्वां राष्ट्रा मदें परगट करात. जो विखरायल्ल्या रोगतांचें फारीकपण घेता ताका दुबळ्यांचो उगडास आसा, तांची बोब तो विसरचो ना. जबाब, तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं कोदींच सांडिनाय. उद्गार.
आमच्या सोमा जेजू क्रिस्तान मोरणाचो भस्म केलो, शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, ओ मरण पोरजुळायलें. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. Mateva pormone शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. कोण एक दादलो जेजू सरशी आयलो, ताचे मुखार सरपटून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हज्या पुताची काकलूत कर. ताका मोल्लूक जाल्या तो चड कोश्टवता. सोबार पावटी तो उज्यांक तशेंच भोंवून भोंवून उदकांक तो पडटा. हांवें ताका तुज्या शिसा सरशी व्हेलो, पूण तांच्यान ताका बरो करूंक नजो जालें. तेन्ना जेजून परतीपाळन म्हणलें, खोटी तशेंच अविस्वाशी संसद तुमी. कितलो वेळ म्हूण तुमचे सरशी हांवें रावचें? केन्ना पर्यान हांवें तुमकां सोंसची? ताका हांगा म्हजेशी हाडात. जेजून ताका बोबाट करतच देंवचार ताचे वेलो भायर सरलो. तो भुरगो तेच घडयेर तावन बरो जालो. मागीर जेजू सरशी कुशीन येवन शिसांनी विचारलें, ताका भायर घालूंक आमचे कोडे कित्याक घडलें ना? जेजून तांकां सांगलें, तुमचो भावार्थ उणो देखून. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, सांसवाच्या कोण्या येदो तुमकां भावार्थ आसत जाल्यार ह्या दोंगराक तुमी म्हणटल्यात, हांगा तावन थंय वच, तो वेतलो. तुमच्यान करूंक जायना तसलें कांयच आसचें ना. सोम्याचे शुभ वर्तमान आकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या इश्टानो, आतांची भुरगीं जबरशीं जिमाक वेतात, वेट्स मारूंक, बॉडी करूंक. आनी जेन्ना ती जिमाक वेतात तेन्ना व्हडलें वजन, आपल्याहून व्हडलें वजन ती उबारिनात. ते स्टार्ट स्मॉल, ल्हान ल्हान वेट्स पयले घेतात. आनी त्या उपरांत जायतो तेंप जाल्या उपरांत, बॉडी बिल्ड जाल्या उपरांत आपणा आनी आपणाहून अदीक तें वजन उबारूंक शकतात. आनी अशेंच मोगाच्या इश्टानो, आमी भावार्थ्या मदें जरी तर आमी विजमितां करतल्यात जाल्यार कितें करची गरज वा कितें वाडची गरज हाचे विशीं आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता. हेच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयत हांव एकटो दादलो जेजूच्या पांयाशी पडटा आनी आपल्या पुता पासत मागता. तो सांगता, देंवचार ताका सोतायतात. आनीक हांवें म्हज्या पुताक तुज्या शिसा सरशीं हाडलेलें, पूण तांचे लागीं जालें ना. आनीक जेजू उपरांत ही तांचे पासत मिलाग्र करता, देंवचार भायर काडटा. पूण ही घडणी मुखार वेता आसतना आमी पळयत हांव की शीस थंयसर जेजूक विचारूंक सोदतात, कित्याक पासत आमच्या लागीं घडलें ना आनी तुज्यान घडलें कित्याक पासत? आनी जेजू तांकां म्हणटा, तुमकां भावार्थ नासलो. तुमकां भावार्थ नासलो ह्या पासत तुमचें सवें तें घडूंक ना. म्हणटच ह्या उद्देशी मोगाच्या इश्टानो, हेच्या शुभ वर्तमानान आमकां भावार्था विशीं सांगता. आमचो भावार्थ कसलो? बेश्टो, सादो चालतो? मोगाच्या इश्टानो, जेजू थंयसर म्हणटा, ल्हान भावार्थ आसल्या पुरो, सांसवाच्या कोण्या इतलो
व्हड व्हड वस्तू आमच्यान करूंक जातल्यो. आनी कितें व्हड व्हड वस्तू? दोंगराक आमी सांगूंक शकतले हांव वच आनी दर्यांत उमटून पड. हें दोंगर करतलो. आनी हें फकत भावार्था उद्देशी, ल्हान भावार्था उद्देशी सांगूंक जाता. मोगाच्या इश्टानो, आमच्या जिविताचेर नदर मारुया. इतल्या वर्सांची आमी क्रिस्तांवां. आनीक आमकां आमच्या भावार्थांत वाडूंक उलो आसा. दिसा दिसपट्टी मिसाच्या बलिदानांत ह्याच भावार्थान आमी येता. सायबा आमचो भावार्थ वाडय. आमकां आजून ती तांक आसा काय? ह्या भावार्था उद्देशी व्हड व्हड वस्तू, व्हड व्हड विजमितां दुसऱ्यांच्या जिवितान आनी आमच्या जिवितान करूंक मनशां कशीं चुकतात आमी, मनशां कशीं वसोगता आमी. तर मोगाच्या इश्टानो, भावार्थ वाडोवचें काम देवाचें, पूण इल्लोसो बोर आमी घेवंक जाय. वी शूड स्टार्ट समवेर. आनी ह्या पासत मोगाच्या इश्टानो, आयच्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता आसतना आमचो भावार्थ अदीक आनी अदीक वाडूं. सुरवातेक तो सांसवाच्या खोण्या इतलो तरी जावं हाच्या मिसान आमकां कृपा मागोवन घेवया. भेटवणे वेळार गायन गावुया. C25 ना आमचे लागीं, पेज 39. C25, पेज 39. म्हज्या भयणी भावांनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवबापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा भाग्यवंत दोमिंगाचे विनवणेन आमी भेटयता ती मागणी दयेन आयकून घे. आनी ह्या बलिदानाच्या पदवेदार शक्तीन भावार्थाच्या जैतिवंत झुजाऱ्यांक तुजे राखणेचे कृपेन बोडादीक कोर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळज जावं बारात. आमी ती सर्वेस्परात कायम पावता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयोश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत तुमीक तुज्या भोगताच्या परबेन तुजे पवित्र सभेक तूं संतोश दिताय. अशें ताच्या भाग्यवंत जिविताचे देखीन तूं तिका धिरान भरताय. ताचे शिकवणेन तूं तिका गिन्यान उजवाडायताय आनी ताच्या मागण्या वरवीं तूं तिका सांबाळटाय. देखून सर्व देवदूतां आनी सांत सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता.
स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवा होसाना उत्सर्गी सर्वेस्पराचे नावे येता तो सुभागी होसाना उत्सर्गी. सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची चोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. कोश्ट मरण सोंसुकाप कुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो मोडून हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें खालच घेतली. तुका दिन वाचून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खालस, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनीक साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पावार्थाचो कूट सोम्या तुझे तुझे मरण आमी समोर ओंपता आनी तूं परत येयसर तुझे पुनर्जीवनपण परगट्टा. देखून सर्वेस्परा, सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची खालस पेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालती कायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा, सिम्याव आमच्या आदारी गवंडी बापा आनी सगळ्या संस्कारणी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या परमाशान उतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन उतरलोल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागयोंत आंकवार मारया, देवाची माई सांगाती, बागयोन जुजे तिचो पोती, बागयोन दोरदुतां आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनीक ताच्या सांगाता आनीक ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोरपदवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्या प्रार्थना आतां धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं,
तुझें राज येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागस आनी आमकां ताळण्यांत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान ओतरेक लोल्यांक आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतले सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय कित्याक राजवट की पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सोम्याची शांती सदांकाल तुमचेय सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं खुशालकायेन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमची काकूट कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमची काकूट कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेडयेच्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण हे कुतोर मातुलय आनी म्हज्या ओतम्याक भलायकी म्हणटा क्रिस्त प्रसादा वेलार गायन गावुया D5 भावार्थाचे दोळे पेज 49 D5 पेज 49 Povartace dole, amca tu di Gesù, tu capolon bocu, amca zagoi Gesù. Povartace dole, amca tu di Gesù, tu capolon
सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा बागीवन दुमिंगाच्या परबे दिसा आमी दादोशी जाल्या त्या सुर्गीच्या संस्काराच्या बोड सगळ्या काळजाचे भक्तीपणान तुजे पवित्र सोबा स्विकार करूं आनी ताचे शिकवणेन बोडादीक जाल्ले तिका ताचे विणवणेचो आदार मेळूं म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. एक कोलोवणी. आयच्या दिसा सांजे जेन्ना आमी रोमारीक वेतले ओल्ड वा बाजिलिकेन बस सुट्टली शार्प 3:15 वाजता म्हणटच तुमी ताच्या आदीं येवचें म्हूण मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवय आसूं. अनेक सर पदवेदार देव बाप अनेक पूत अनेक पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वर उपकार. मागणे सान मिगेलीक सामिगेल महाबडव्या लढायेच्या दिसा तूं आमकां राख. देंवचाराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालतेपणी मागता आनी तूं सर्गीच्या दोलबाराच्या घोरा देवाचे पुतवेन सैतानान आनी सगळ्या खोट्या आत्म्यांक हेमकणान लटून घाल. कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करून आख्या संवसाराक सळपळटात. आमेन. शेवटाक गायन गावुया. F23 वचुया पेज 96. F23 पेज 96.